आमच्या भुरग्यांचे नोकरेचे केन्ना जातले हे म्हाका सरान उत्तर दिवचें. कित्याक आज 15 वर्सां जाली आमी दर एका आमी प्रचाराकूच आमचो वापर करून घेतात, पूण आज पर्यंत आमचे एक्काय भुरग्याचे स्वता म्हाजें काम जावना. म्हाका इतलें सरान उत्तर दिवचें की ही आमची भुरग्यांची कामां केन्ना जातली ती. आमचे काम 14 मरे किती लागले 16 लाखाचें काम आहे आणि पहिल्या खरोखरच हें गरजेची गजाल नाजाल्यार केन्नाय गाडी भितर वचूं शकता असो रितीचो रोड आसलेलो तो आज सारको टॉप लेवलाचेर वयता आनी एक प्रोटेक्शनाचें तेजो हें मेळटा. ह्या मतदारसंघात ज्यो ज्यो वस्तू आमकां घेवपाक जाय चडांत चड बेगीन इमर्जन्सीचे आमी चडश्यो घेतलेल्यो. जशें म्हाजे जर बायन सांगलां की स्मशानभुमी ही सगळ्यांत म्हत्वाची सोय आसलेली ती जावपाक जाय आसलेली ती आमी करून घेतली. गार्डन आमी तयार करून घेतली. टॉयलेट जे सगळे पेडणेकार म्हणटाले टॉयलेट पब्लीक टॉयलेट कसो तरी जाय आसलेलो तो टॉप लेवलाचेर टॉयलेट जाल्लो आसा तेजें उद्घाटन आतां जातलें. हर एक गोश्ट आमी लक्ष घातलेलें आहा. एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डींग आतां येवपाची आहा म्युन्सिपालिटीची ती ह्या म्हयन्या भितर चड करून फावंडेशन स्टोन लागू शकता या टेंडर भायर करूं शकता. अशी आमची कामां सगळी कडेन चालू आसात. ब्युटिफिकेशनाची कामां चालू आसात. बघता की वाडे वाड्यार आज कामां जावपाक लागल्या डेव्हलपमेंट जावपाक लागला आनी हो डेव्हलपमेंट म्हाका सगळे कडेन व्हरपाक जाय. विकास हो सगळे कडेन पावपाक पयलो म्हणटो विकास जावपाक जाय गांवचो. एक टायम आसलेलो गांवचो विकास जायना म्हूण लोक आरडटाले. आज विकास सगळे कडेन पावला लोक आरडटात ते एम्प्लॉयमेंटाक. ह्या रितीन आमकां पयलो ह्या गांवचो आनी मतदारसंघाचो जो पेडण्यां जो वॉर्ड वायज जो आहा कॉन्सुल वायज सगळ्यांची उमेद आहा कामां जावची म्हणून फुडें. हर एक कावन्सिलर बरें काम करता, कार्यकर्ते बरें काम करता, सगळे बरें वावरतात आनी तेज्या खातीर विकास फुडें पावल्लो आसा. नाल्यार एक टायम पेडणें म्हणटें फाटींच उरलेलें. पेडणें फुडें वचूं नासलेलें आनी फुडें व्हरपा खातीर म्हाका टिमूय बरी मेळ्ळ्या, कार्यकर्ते बरे मेळ्ळे आनी तेजे वयल्यान कामांय जावपाक लागलीं. आतां नोकऱ्यो म्हणट्यो आज अख्ख्या गोंयाचो प्रॉब्लेम आहा तो म्हाजो एकट्याचोच न्ही. आनी नोकऱ्यो ह्यो सगळ्यांक मेळूंक शकना. नोकऱ्यो म्हणटा कितें आहा नोकऱ्याचे पयलीं स्टडी करात. फाल्यां तूं आमदार आसलेलें या तूं मंत्री आसलो कशी नोकरी दितात हें खंय तरी म्हाका सांगपाक जाय, एडवायस दिवपाक जाय तेजे भितर. आमी फुडें वयतात. नोकऱ्यो हांव जाल्यार पळयता हांवें म्हाज्या मतदारसंघांत खुबशे जाणां नोकरी दिल्यो पण आतां नोकरेचो कितें आयोग चांबला तेंच्यान नेमला तेंच्यान एक जाला. दुसरें खंयच्याय डिपार्टमेंटान 20 समज नोकरी आसल्यार म्हाका कितली मेळूं शकता एक मेळूं शकतली. 27 आमचे आमदार आहात आनी तोय बरो मॅरिटाचे वयर सरपाक जाय. आनी एक नोकरी मेळटा जाल्यार म्हाजे कडेन 100 एप्लिकेशन येता. आतां फाल्यां हें उलयलां जाल्यार एकाच नोकरी मेळटली ही गॅरंटीच ना. त्या नशिबान कोणाच्या आशीत ताका एकट्याक मेळटलीच. नोकऱ्यो मेळटल्योच पण सगळ्यांक मेळटल्यो हें हांव सांगूच शकना आनी हांव उतरूय दिवंक शकना तें. आनी कोणूय आयलो तो उतर दिवंक शकचो ना. नोकऱ्यो म्हणटे तुका हेजे भितर आमी एक झगडून समज 1-2 म्हाका मेळपाक जाय अशें म्हटलें जाल्यार 1-2 आमकां मेळूंक शकतात. येतात कितले 100 एप्लिकेशनां 100य म्हाजे 100य म्हणटात बाबू तुका आमी निवडून हाडला. 100कय दिसता की ती नोकरी आपल्याक मेळची म्हणून पण हांव दिवंक शकता ती. हांव कावन्सिलर आहात सगळे ग्रामस्थ आहात सगळे कोण सांगूंक शकता की 100 लोकांक नोकरी मेळटली म्हणून. एकट्याक मेळटली 100% पण तेकाच मेळटली का सांगूंक शकना. तुकाच मेळटली सांगूच शकना. योग्य गुरु असलो तरी कामां सहज आणि सरळ सुरू जातात आणि हे खंय तरी खरेंच आहा. कारण गुरु हो आपल्याक मार्गदर्शन करीत असताना कामांक यश मेळोंकूच जाय पूण त्या बरोबर तितलेंच सत्य आहा की गुरु सुद्दां तो योग्यतेचो आसूंक जाय. जशें की आमचे बाबू आजगांवकर स्वताच्या नांवानूच धडाडी असलेले आणि कामान जिद्द चिकाटी असणारे असे हे बाबू आजगांवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयज ही कामां सरळ आणि सोपी जावंक लागली. तेंचे वांगडा काम करीत असताना सदांच म्हाका अशें फील जातालें की स्कूल लायफ कशें. जशें आमचे सर आमचे कडल्यान होमवर्क करून घेताले आनी दुसरे दीस 8 दिसांनी विचारताले की हो होमवर्क कित्याक करूंक ना. तशें आमचे बाबू आजगांवकर जे एक काम तेंच्यांनी दिलें की ते पूर्ण जाले शिवाय ते आपले काम कशेंच सोडिनात. सतत विचारीत आसता की ही फायल खंय पावली कित्या खातीर रावली आनी अशें तेंच्या वांगडा काम करीत करीत आयज 2 वर्सांनी प्रथमच ही म्युन्सिपालिटीची कामांची सुरवात जाल्लेली आहा. पयलींच काम जालें आहा. आयज सरासरी हांव कॉन्सिलर आसल्या एक 9 वर्सां जाल्ली आहा. 9 वर्सां हे पयलें काम आहा त्या हे श्रेय डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांकां श्रेय जाता. आमचोय प्रयत्न आसात पूण असोच तेंच्यांनी आमकां आमी जे फायली जर हे करता तसोच तेंचो टेको दिवपाचो आनी ते फायली आमचे फायनान्साक खंय हाडटा ते तेंच्यांनी फुडें हे करूचें इतकेच मी तांकां बाबू आजगांव रिक्वेस्ट मारता. म्हाका